साधारणपणे 26 मतदारसंघांनी आमचें काम पूर्ण जालां. तर आतां आमकां अशें दिसता की गोंयच्या अधिकाधिक मतदारसंघांनी एक्शन कितें तरी आमच्या स्थानीक लोकांनी घेवचें. आणि त्यामुळे हो 2 ऑक्टोबर जो आसा तो आमी सक्रियता हो आमी केंद्रबिंदू दवरला. आणि प्रत्येक मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात आमचें काम आतां पर्यंत उबें रावल्लें आसा त्या ठिकाणी 2 ते 7 ह्या कालावधींत आमी सक्रियता गोंयभर दाखयतले. 2 तारखेक ताची सुरवात जातली आणि अशा पद्दतीन अभिनव पद्दतीन आमी आमच्या पक्षाची ताकद ही लोकांसमोर मिडिया समोर हाडटले. पणजी पोटवेंचणुकेंत बीजेपीन खंय बाबुशा कडेन सेटींग केलें. आतां पणजेकाराक गोवा सुरक्षा मंच सोडून कोण ना. सगळ्या ठिकाणी आमकां सॅबॉटाज केले गेले ही आमकां गॅरंटी आसा. आमी आज आमचे कडेन पुरावे नाशिल्ले म्हूण आमी उलयना, पण देशभर EVM मशीन जें वापरलें गेलें तें गोंयांत गोवा सुरक्षा मंचा खातीरूच वेगळ्या कारणा खातीर EVM मशीन वापरलें गेलें. ताचें कारण काँग्रेस बद्दल गॅरंटी आसा, तांकां पयशांनी विकत घेवपाक मेळटा, 10 लोक विकत घेवपाक मेळटा. परत हांगा पणजी मतदारसंघान बाबूश मोसेराता कडेन पयलींच वाटाघाटी जाल्ल्यो की तो निवडून आयल्या नंतर BJPन येवप म्हणून. म्हणजे तें आमकां नवें न्हय, आमी भाशणांनी सुद्दां हो विशय घेतलो. त्यामुळे आमच्या दोळ्यांसमोर आतां गोवा सुरक्षा मंच हो गोंयच्या लोकांक स्वच्छ राजकारण दिवपा खातीर दोळ्यांसमोर आसा आनी आमी तो वाडयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.